नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो. महिन्याभरात गोंयात कायदेशीर रेंव उसपूक सुरू. सरकारान थारायल्यात 31 सुवाती. मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जावडेकारा कडेन. कुडचड्यार ओमनीन ठोकली 17 गाडयांक. एक्सिडेंटात एकली बायल सोंपली. 2 जाण जखमी. 17 गाडयांचे मोठे लुकसाण. पणजे महानगरपालिकेचे सफाई कामगारांचो प्रश्न 2 दिसां भितर सोडयलो ना जाल्यार काले दिन काली चाय आंदोलनाची कामगारांची शिटकावणी. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेजींतल्या मायनिंग कोर्साक भुरग्यांची गर्दी. एके वटेन मायनिंग सुरू जावपाची आस्त, दुसरे वटेन रायेश्वरीची 200 ऍडमिशनां ऑन होल्ड. आनी खेळामार 42व्या आंगले पुरस्कृत टेबल टेनिस सर्तींत मदल बाल एक्सपोर्ट्स वस्ताद. वीरश्री ब्लू रनर अप. फिफा अंडर 17 वर्ल्ड कप यजमान म्हूण गोंयाक प्रोव्हिजनल मान्यताय. फुडल्या वर्साची AFCची अंडर 16 सर्त बरे तरेन घडल्यात. वर्ल्ड कपूय मेळटलें. खबरो विस्तारान. म्हयन्याभरात गोंयांत कायदेशीर रेंव उसपप सुरू जातलें. सरकाराकय तातूंतल्यान येणावळ येतली. रेंव उसपुपाक सोयीस्कर अश्यो 30 सुवाती थारायल्यात म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मिडिया कडेन उलयलो. थोड्या जाग्यांचेर रेंव काडल्या उपरांत धडो कोसळटात म्हूण कांय लोकांनी कागाळी केल्ल्यो. रेंवेच्या विशयाचेर पार्सेकार केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकाराकय मेळ्ळो. एक बॅलन्स दवरप गरज आसा. रेंव काडल्यामुळे काही धडा कोसळटात असोय आरोप आसा. इनॉर्मस रेंव काडल्यामुळे नुकसान जाता. रिटेनिंग वॉल कोसळटा. काही पुलां वगैरे सुद्दां हेंचो धोको आसता. पुलाच्या लागीं वचून काडल्यार. पूण त्याच बरोबर रेंव ही कन्स्ट्रक्शनाक आवश्यकूय आसा. खास करून जेन्ना न्हंय डीप आसता थंय जर रेंव काडपाक गेलो जाल्यार बाजू कोसळटा. डीप आणि नॅरो आसत जाल्यार त्यामुळे ते पॉयंट असो आसूंक जावो. न्हंय रुंद आसा आनी सादारण शेलो आसता. अशे पॉयंट आमी आयडेंटिफाय केल्यात. सादारण गोव्यात 30 पॉयंट आयडेंटिफाय केल्यात. आमी म्हज्या अंदाजान म्हयन्याभरात हे 30 पॉयंटाचेर ऑफिशियली काडपाक लायसन्स घेवन लायसन्साची फी दिवन, आज फी दितात ते भलत्याकूच दिवची पडटा तांकां. मागीर लायसन्स नासल्यामुळे हाक करता ताका फी दिवची पडटा. त्यामुळे ही बंद करून सरकारच्याय तिजोरेन 4 पयशे येवचे आणि धंदो करता तो सन्मानान करपाक मेळूंक जाय. चोर कसो धंदो करचे पडूंक जायना. ह्या भुमिकेतसून आमी तेजे कडेन पळयता. आणि त्यामुळे सँड एक्स्ट्रॅक्शन जेका मायनिंग एक्स्ट्रॅक्शना प्रमाणेच अशें चित्र देशभर केले गेले. एक्चुअली गोंयची सँड जी आसा ही सँड मायनिंग न्ही. ते आणि बारीक जाबळे घेवन मॅन्युअली काडटात ते. त्यामुळे इट शुड नॉट बी कन्सिडर्ड एज सँड मायनिंग. इट कुड बी सँड एक्स्ट्रॅक्शन मॅन्युअली. हां व्हड्यातल्यान काडप, जाबळो घेवन काडप, बुडून काडप बोबलें घेवन. लिगल एक्स्ट्रॅक्शन केन्ना पर्यंत अशें म्हज्या अंदाजान म्हयन्याभरात जातलें. कुडचड्यार एका ओमनीन 17 गाडयो काबार केल्यो. एक्सिडेंटांत 67 वर्सांची बायल सोंपली ती भागी सोळंकी. घडणुकेंत आनीक 2 जाणांक बरोच मार लागला. तांकां सरकारी हॉस्पिटलांत उपचाराक व्हेले. कुडचड्यार बाजारांत सोमारा सांजे हो एक्सिडेंट जालो. स्पिडीन आयिल्ल्यो ओमनीन ठोकल्यो त्यो सगळ्यो गाडयो रस्त्या कुशीक पार्क केल्ल्यो. गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. गाडी चलोवपी अहमद हवालदाराक अटक केल्या.
येईल तर डॅम म्हणजे बायले दिल धक्का फास्ट आशिल्लो हय फास्ट आसलो अकस्मात गाडी धाट कडून येऊन मग तांकां सगळ्या उडोवन गेलो. तुमी आशिल्ले तुमी पार्किंगा गाडी आशिल्ली गाडयेचेर बसून गेलो. आनी ती बायल खंय आशिल्ली ती बायलां हांवें सुद्दां पळोवना ती खंय आशिल्ली कळगूच ना. तुमकां मारून गेलो तो हय पयलीं 2 गाडी मारल्या मागीर म्हगे गाडये मारल्या आनी फुडें गाडयेक मारल्या. घेऊ एक विराम.